देशाची एकता आणि अखंडता तिगोवन दवरपा खातीर जण एकल्यान जबाबदारीन वागपाक जाय अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। ते सांखळे रवींद्र भवना सामकार आयोजीत केल्ले रन फॉर युनिटी ह्या कार्यावळीत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले। सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी देशाची एकात्मकता तिगोवन दवरपाक म्हत्वाची भूमिका साकारल्या। धर्मभेद, जातकात, वर्णभेद कुशीक दवरून जण एकल्यान देशाची एकात्मकता तिगोवन दवरपाक जाय। मात आयच्या काळात हाचे वेल्यान वाद तयार करून देशाचो एकचार पेड्ड्यार करपाचो कांय जाण यत्न करतात असो हुस्को मुख्यमंत्र्यान परगटायला। या फुडल्या 25 वर्सांक आझादी का अमृत कालात आज तुम्ही सगळी जण भुरगीं आसा। फुडल्या ह्या देशाचे आमी जेका म्हणटा की सक्षम नागरिक हो देश चलोवपाचो तुमच्या मदीं ताकद आसा, भुरग्यां मदीं ताकद आसा। फुडल्या 25 वर्सांक म्हणजे तुम्ही जशी डेव्हलप जातली तसोच देश डेव्हलप जातलो। त्या खातीर ह्या देशाची एकता आणि अखंडता जर दवरते आसत जाल्यार हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यानी सुरवात केल्ली सगळी मिशन तुम्ही मुद्दामून काढून पळयात। क्लीन इंडिया मिशन पासून स्टार्टअप इंडिया मिशन पर्यंत प्रत्येक जो मिशन सुरुवात केला, क्लीन इंडिया मिशन आसतलो, स्टार्टअप इंडिया आसतलो, स्टँडअप इंडिया आसतलो, फिट इंडिया आसतलो, मेक इन इंडिया आसतलो, सगळी प्रत्येक मिशन हो भुरग्यांक कॉन्सन्ट्रेट करून केल्लो आसा। एका 2 दिसांनी देश स्वच्छ जावचो ना, ताका आनीक कदाचित 8-10 वर्सां लागतली, बट तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आमचें आसपाक जाय, सगळ्या भुरग्यांचें आसपाक जाय, सगळ्या जनतेचें आसपाक जाय, तेन्नाच देश स्वच्छ जावपाक शकता। आनी म्हणूनच तर तांच्यांनी म्हटल्यार की लोक सहभाग जो आसा हो खूब म्हत्वाचो आसा। आयची रन फॉर युनिटी ही ताज्याच खातीर आसा। आमचो जात वेगळी आसतली, धर्म वेगळो आसतलो, पंथ वेगळो आसतलो, रंग वेगळो आसतलो, आमचो प्रत्येकाचो वेगवेगळ्या पद्दतीत कल्चर वेगळो आसतलो। विविधतेतून एकता जेका म्हटला तुम्ही जर काढून पळयशात, आमी विविध उत्सव जे आसा ह्या देशात मनयता, आमी विविध सण मनयता, पण त्याच बरोबर विविध भाषाय उलयता, विविध धर्म आसा, पण हे सगळे जरी असले जाल्यार विविधतेतून एकता आसा। या भारत देशाच्या तिरंग्या झेंड्याच्या सकयल आमी सगळेजण एक आसा। तो ह्या जातीचो त्या धर्माचो ही बी आसचे न्ही। आमी म्हणटा हिंदू आसतलो, मुस्लिम आसतलो, कॅथलिक आसतलो, आमी एक आसात। आमी ह्या एकतेचो संदेश दिवपा खातीर आमी सगळे जाण आज रन फॉर युनिटी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्यानी आयोजित केल्ल्या ह्या कार्यक्रमा खातीर ह्या पुराय आज गोंयांतल्या 12 तालुक्यांनी रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम सगळ्या तालुका आनी ब्लॉक लेवलाचेर हो कार्यक्रम जाता।